नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन बोवाळात सुरवात। राज्यपालाच्या अभिभाशणाच्या सुरवातीक विरोधकांचो बोवाळ। सभापतीचे शिटकावणे उपरांत विरोधकांचो सभात्याग। विजयाचो फलक घेवन निषेध। 5 ओडीपींचो वाद। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा आड गोंय सरकाराची याचिका सुप्रीम कोर्टान मारली भायर। गोंयाक कॉन्क्रीटाचे जंगल करू नाकात, न्यायाधीश शर्मान उक्तायलो हुस्को। कुंकळे पाझर खणी रेड्याच्या हल्ल्यात दादल्याक आयले दुर्दैवी मरण। रेड्याचो बंदोबस्त करचो म्हणून थळाव्यांची मागणी। बाळ्ळी शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण देवस्थानाची जमीन भायले भायर विकिल्ल्याचे नवे प्रकरण। देवस्थानाच्या महाजनाची पत्रकार परिशदेत म्हायती। मामलेदारा कडल्यान खंय कांयच दखल ना। प्रकरण उच्च न्यायालयात। दिवचले एका वासराक लंपी दुयेंसाची लागणूक। वासराचेर शिकेरीच्या गोशाळेत उपचार। लंपी दुयेंसाची आनीकूय गोरवां सापडपाचो अदमास। गोंयासावन प्रयागराज वचपाक सुटली पयली रेल्वे। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान करमळी रेल्वे स्टेशनाचेर प्रयागराजाक वचपी रेल्वेक दाखयलो 5वो बावटो। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंय विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनाक विरोधकांच्या बोवाळांत सुरवात जाली। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लायच्या अभिभाशणाच्या सुरवेक विरोधकांनी बोवाळ घातलो। बोवाळ थांबयलो ना जाल्यार सभाघराच्या भायर काडपाची सभापतीची शिटकावणी। विरोधकांचो सभात्याग। विजय सरदेसाय निषेधाचे फलक घेवन पुराय अभिभाशणाच्या वेळार आपल्या जाग्यार उबो। 10 मिनटाच्या बोवाळा उपरांत राज्यपालाचे अभिभाशण जाले। Opposition leader, Honorable Governor, Manadik you are a native of Kerala. Because with due respect to the Honorable Governor, with due respect to the Honorable Governor, गव्हर्नराचे भाषण जावदी जे सेशन जे घेतला हे एक दिसाचे जे सेशन घेतला। Opposition leader, Honorable Governor, Manadik you are a native of Kerala, and in Kerala 50 days the session is taken in 1 year. But in Goa it is said because and that you are the custodian of the house. 2 days we are in 6 months. Now I would like to आज ये session जे घेतला Honorable Governor, Opposition leader, bulldoze, Opposition leader, everything has been bulldozed in one. Opposition leader, बसून घ्या। Because sir, हे मागा दिसता आज बसून घ्या ना बसून बरे स्पीकर सर, बट दिस पर्टिक्युलर सेशन जे आज जे वॉर्निंग देता समजा तुमका स्पीकर सर डिस्टर्ब will the honorable speaker and members of the legislative assembly, what about the law and order situation? Speaker sir, what about the environment issue? Will the Honorable Governor address these issues? Because sir, 2025 by Honorable Governor in this August House only गव्हर्नराचे भाषण जावदी बसून घ्या। situation विजय सरदेसाय बसून घ्या। 1 day जोरी सेशन विजय सरदेसाय बसून घ्या। बेंजी वेगस बसून घ्या। all the prospects the entire provided by our Samvidhan and activity contribute to make because sir Bharat बसून घ्या। our lovely state. Mr. विजय सरदेसाय last warning, Vikasit Goa last warning 2047. विजय सरदेसाय नासदा भाग बाहेर काढची पडतला। December, my government celebrated the Good Governance Day. Projected growth rate of 13.87 as compared to 13.73%. आता एक धक्कादायक बातमी म्हटल्यार कुंकळे पाझर खणी वाठारात रेड्यान एका दादल्याचेर हल्लो केलो। या हल्ल्यात पाझर खणी वाठारांतलो रवींद्र गांवकर ह्या तरणाट्याक दुर्दैवी मरण आयले। देखून रान खात्यान ह्या रेड्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला। कुंकळे पाझर खणी वाठारांतल्या रवींद्र गांवकराचेर रेड्यान हल्लो केल्ल्यान ताका दुर्दैवी मरण आयले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रवींद्र गांवकर आपल्या म्हशींक चरोवपाक सोडटालो तेन्ना रेड्यान धांवत येवन फाटल्यान ताच्या मानेचेर शिंग मारले। ह्या हल्ल्यात रवींद्र गांवकर गंभीर जखमी जालो।
उपरांत ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरतना दुर्दैवी मरण आयलें. थळावे सांगता ते प्रमाण हो रेडो खंय फाटल्या 2 म्हयन्याच्यान गांवांत धुमाकूळ घालता, दर मनशाची फाट घेता आनी आयज ह्याच रेड्यान एका दादल्याचेर हल्लो केल्ल्यान ताका जीव वगडावचो पडलो. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान ताचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. रेडो येवन आमकां त्रास करता म्हणून गांवच्या भुरग्यांनी आमी वचोन, तरी म्युन्सिपालिटी आमगे केअर घेना. कंप्लेंट खंय केल्ली तुमी? म्युन्सिपालिटीन केली. ती कंप्लेंट घेना आमी कितें कशें करतले सांग पळोवया. आज कितें जालें हांगा मागीर? आतां येवन रेड्याक असं पळयतालो मशीन, ते मशीन करता वयल्यान खंयच्यान येवन धांवत येवन तेणी उडी मारली आनी तेका सामकें फाळून सगळें उडयलें गेलें. काय ना आतां काय ना मनशान ना तो अशें म्हणून मातशें म्युन्सिपालिटी लोकांनी तेंका मातशें केअर घे म्हणून. कितें जाल्यार आमच्या गांवांत लोकांक केअर घेयना, ते आमकां नळा बील लायटी बील फारीक करना, रोखडें दारां येता बिलां घेवन आमच्या. हे कितें गेलें? काल फॉर्मान हाडून दिले, कित्याक पासून दिले ते आमकां खबर ना. हो रेड सगळ्यांक मारपा येता? सगळ्या बायलां शेतां वचोन दिना, दादल्या बाचोडां कोण्णा शेतां वचोन फाटीं लागता आमगे. तरी आमगे भुरग्यांनी वाड्या गांवकाऱ्या भुरग्यांनी वचोन सगळ्या कंप्लेंट असो असो रेडो जाता म्हणून, त्रास करता म्हणून, तरी हे भुरग्यांक म्युन्सिपालिटी केअर घेयना. म्हळ्यार सकाळ म्हणे तो भुरगो रेड्या बरें हिंग पावलो, सोडपाक पावलो म्हणटकूच तो एक अननोन मनशां गेलो, रेडो हिंग येतालो आनी सुमार मोरलेस 2 म्हयने जाला तो हिंग आसतालो. अजिबात आज कितें जालें, तो वयता आसता थिंग गेलो आनी तो भुरगो थिंग पावके ना, तो रेड येयलो, तो तेजे गवट्याचे माल हिंग आसा, तेजो रगत थिंग आसा. आतां तेका 108 आपलो आनी एम्ब्युलन्स आयलो. आतां मडगांव हॉस्पिटलांत पावच्या मात तो एक्सपायर जालो. सो हांव म्हणटा आज 2 म्हयने जाले हे रेड्याची कोणाची हास्पूस सुद्दां ना. जाल्यार हांव मागता ह्या एनिमल हजबेंड्री कडेन मागता की प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग यू कायंडली दोराय तेका वराय ना जाल्यार कोण व्हरून मारे, तो लोकांक शेतां वचो दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात पयलींच कवळे मठाचे जमिनीच्या गुड्डू लासवाचे प्रकरण गाजता आसतना आता आनीक एक देवस्थानाचे जमीन गैरव्यवहाराचे प्रकरण उक्ताडार आयला. बाळ्ळीच्या बाळ्ळीकरीण देवस्थानाच्या अध्यक्षान देवस्थानाची जमीन भायल्या भायर विकिल्ल्याचो आरोप, गंभीर आरोप देवस्थानाचो महाजन मंदार फळदेसायान पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिलेली आसा. कवळे मठाच्या स्वाम्यान आदल्या स्वाम्याची फटीची सय मारून जमीन विकपाचे प्रकरण राज्यात गाजता असताना आता आनीक एक देवस्थानाच्या जमनीत गुड्डू लेसावांचे प्रकरण उक्ताडार आयला. बाळ्ळीचे शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण देवस्थानाच्या अध्यक्षान भायल्या भायर देवस्थानाची जमीन विकिल्ल्याचो गंभीर आरोप देवस्थानाचो महाजन मंदार फळदेसायान पत्रकार परिशदेत केला. मामलेदार कार्यालयाक कळीत करूनय कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान खंय ताणें आतां उच्च न्यायालयात धांव घेतल्या. शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण संस्थान देवस्थान पळय बाळ्ळी आसा ताजो म्हाजो नांव. शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण देवस्थानाचे आमचे पळय जे तेलय ह्या गांवांत जमनी आसा, शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण नांवाचे जमनी आसा. त्या जमनीचे आनीक बाकीचे सगळे संदर्भान देवालयाच्या हेतू भितर संदर्भान मामलेदार हो एडमिनिस्ट्रेटर आसता. सगळे वेव्हार मामलेदाराक करून पळोवनूच करचे पडटा. फाटले 2017 ते आज पर्यंत जी कमिटी आसा त्या कमिटीन आपल्या फायद्या खातीर ह्या जमनी आपल्या भितरच वांटून लीज करून घेतली आसा. लीज करता आसतना त्या लोकांनी मामलेदाराचें परमिशन सुद्दां घेतलें ना. उलट मामलेदाराचें परमिशन घेत नासतना केला ते केला गव्हर्नराकच बी कळयलें ना. कोणाकच कळनासतना आज प्रेसिडेंट निलेश फळदेसाय हाणें त्यो आपले स्वता प्रेसिडेंट आसतना प्रेसिडेंटाच्याच नांवार करून जमनी घेतली आसा. लीज करून घेतला, 98 येसलो लीज केला. तशेंच ह्या जमनीक ताणें आपल्या उलट घरचे दोनी भावांच्या नांवार करून घेतली आसा. आयज 5000 स्क्वेअर मिटर जमीन ताणें आपल्या नांवार करून घेतली आसा. जस्ट 700 ते 1200 रुपया अशी रेट तेणी हें करून कोट केला. आनी ह्या सगळ्या गोश्टीक लागून हांवें लास्ट कितें केलें की म्हाका ऑप्शन कांय ना जालो. हांवें कितलेशेच फावटी मामलेदारा फुड्यान गेलो, सगळे कडेन गेलो, तरी आसतना म्हाका कांयच रिस्पॉन्स मेळना. जातकीर लास्ट हांवें एक रीट पिटिशन हायकोर्टान फायल केल्लें आसा. आनी रीट पिटिशन 380 ऑफ 2025 EF ही आमची रीट पिटिशन हायकोर्टान घातली आसा. आनी हायकोर्टान आमी हें केल्लें आसा की ही लीज डीड पळय केला ती कॅन्सल करची. कारण हे पळय जे आपले प्रेसिडेंट आसा, प्रेसिडेंटान स्वताच्या नांवार केल्लें आसा. स्वता सेक्रेटरीच्या प्रेसिडेंट आसतनाच म्हणजे अशें म्हणून आसा की कुंपणच शेत खाता म्हणून. तेन्ना ह्या सगळे डिफॉल्टर जे पळय जितले आसा, डिफॉल्टर म्हणजे जाल्यार जे पळय प्लॉट्स घेतला
आणि ही जी कमिटी आसा जितले लोकांनी प्लॉट्स घेतलेले आनी ज्या मनशांनी एलिगेशन जाल्ली आसा जोपर्यंत माझी रीट पिटिशन फायनल जायना तोपर्यंत तांकां वोटिंगाक रायट दिवचो न्हू आणि परत इलेक्शनाकूय तांकां बसपाक दिवचें न्हू ही माझी रिक्वेस्ट आसा. मंदार फळदेसायान केल्ले गंभीर आरोपांचेर गोमंतक टीव्हीन देवस्थानाचो अध्यक्ष निलेश फळदेसायाची प्रतिक्रिया विचारली जाल्यार ताणें हे प्रकरणाविशीं आपल्याक कांयच खबर नाशिल्ल्यान कांय उलोवपाक शकना म्हणून सांगलें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग मलकर्णीकर. दिवचले सध्या गोरवांमदी लंपी दुयेंसाची लागणूक जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. हे दुयेंस जाल्ले एक वासरू दिवचले सापडला. ह्या वासराचेर सध्या शिकेरीच्या गोशाळेत उपचार चालू आसा. मजगती लंपी दुयेंसाची लागणूक जाल्ली आनीकूय गोरवां आसूं येता असो अदमास आसा. गोरवांमदी लागणूक जावपी लंपी म्हळ्यार कातीचें दुयेंस. ह्या दुयेंसाची लागण जाल्ली गोरवां अशक्त जावन तांचे खावडीचेर परिणाम जाता. हाका लागून गोरवां दूध लेगीत कमी दितात. वेळारच उपचार जालो ना जाल्यार लंपी दुयेंसाची लागण जाल्ली गोरवां मरपाक लेगीत शकता. दिवचलच्या कातरवाडो IDC वाठारांत लंपी दुयेंसाची लागणूक जाल्ले एक वासरू सापडला. थळावे नगरसेवक गुंजन कोरगांवकर हांकां ही म्हायती मेळटकीच तांणी सिकेरीच्या गोशाळे कडेन संपर्क केलो. सध्या ह्या वासराचेर सिकेरीच्या गोशाळेत उपचार सुरू आसात. लंपी हो गोरवांक रोग जाता म्हणजे कातीचो रोग तो आणि कालूच कितें इंडस्ट्रियली आमकां एक वासरू लंपी जाल्ल्याचें कळ्ळें. पण आमचो नगरसेवक आसा गुंजन कोरगांवकर ताणें म्हाका फोन केलो. मागीर हांवें सोमते गोशाळेक सांगून रोखडीच गोशाळेची गाडी येवन आमी तांकां घेवन गेल्या. हांवें आमचो जो डॉक्टर केणी आसा ताकाय फोन करून सांगला की लंपीचे हांगा एक मेळ्ळा म्हणून. म्हाका तेणी सांगला हांगासरल्या मेडिकल आमचो जो आसा हे ताका वचून मेळ आनी ताका सांग म्हणून सांगला आनी तेजेर आमी कितें उपाय करतले. वेटरनरी डॉक्टर जो आसा ताका आतां रोखडोच हांव आतां हें करता. एकूच मेळ्ळा सद्या एकूच वासरू मेळ्ळा आनी अजून जावंक शकता. पूण आमी उपाय करूंक जाय पळोवंक जाय आनी हांव शेतकऱ्याकूय विनंती करता जर अशें गरू जाम पडटा बी अशें कितें आसा जाल्यार आमकां निदर्शनाक हाडून दियात. एक तर गोशाळेन धाडुया नाजाल्यार आमच्या डॉक्टरांक आपोवन सांगुया. लंपी तो प्रसार जाल्लो आसा आनी काल जी लंपी म्हणून ते वासरू मेळ्ळा तेज्या अंतर्गत कितें जाल्लेलें तेका की हांगासर जी मान आसा पळय तेका फोड येयलेले आसा आनी फोड येयलेल्या कारणान ते तेका हांगा जे खाता पळय आहार घेता तेका सुद्दां तेका खूब प्रॉब्लम जाता. जेजे करून ते पोटान तेजे कांयच वचना कारणान तेजें मरण जाता. सो अशें करून तेका आमी एक मेडिक्लेम अशी मेळयली आसा. त्वरीत तेंच्यांनी येवन ते वासरू गोशाळेत रवानगी केलेली आसा आनी मेळयल्या म्हायती प्रमाणे की गोशाळेत खंय 5,000 अशी गोरवां आसा. सो तेंचे कडल्यान तेका अलिप्त म्हणजे सेपरेट दवरलेले आसा कित्याक तो इजिली ट्रान्समीट जाता. सो तेका सेपरेट करून डेली इंजेक्शन हे ते कितलेशेच इंजेक्शन तेका आतां हळूहळू तेजी रिकवरी जातली आनी तेंच्यांनी सतर्कतेची हे दिला. आमकां सतर्क राव म्हणून सांगला. खास करून जे गोरवां जेंची आसा तांकां सतर्क राव म्हटलां की हो इजिली ट्रान्समीट जाता. ते जे वासरू आसा आमच्या वाठारांत ज्या गोरवां मदीं भोंवलेले तांकांय तो हे रोग पसरूंक शकता. सो ते एक सगळ्यांक आवाहन करता की सगळ्यांनी एक निदर्शनान हाडपाचें म्युनिसिपालिटीच्या कोणूय नगर तुमचो स्थायीक नगरसेवक आसा किंवा नगरपालिकेक कॉन्टॅक्ट करचो आनी योग्य ती कारवाई केली जातली. ती सिकेरी गोशाळेक हाडून तेजी योग्य प्रमाणे विल्हेवाट केली जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. प्रयागराज महाकुंभाक वचपी पयल्या रेल्वेक करमळी रेल्वे स्टेशनाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान 5वो बावटो दाखयलो. तशेंच गोंय सरकारान प्रयागराज वचपाक 13 आनी 21 फेब्रुवारी ह्या दिसा लेगीत खाशेल्या गाडयांची वेवस्था केल्या. प्रयागराज वचपी भाविकांची गर्दी वाडल्यार आनीकूय गाडयो वाडयतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. कुंभमेळा खातीर वचपी म्हणजे सगळे भाव आनी भयण सदोदीत पळयता की एकंदर 128 वर्साच्या उपरांत आयिल्ल्या ह्या कुंभमेळ्याक वचपाची संद सामान्य गोंयकाराक मेळची. सामान्य गोंयकारांच्याय मनान आसता की आपुणूय कुंभमेळ्याक केन्ना तरी पावचो. होच हेतू आनी होच उद्देश दवरून गोंय सरकारान ज्यो 3 ट्रेनी वचपाच्या तितूंतली पयली ट्रेन आज वता. लोकांक येवप वचप आनी थंयसरूय बी तांची जाता ती वेवस्था करप हाच्या खातीर हें आयोजन केलां. आमी सदोदीत म्हणटा की सनातन धर्माची वृद्धी जाता आसतना सामान्यांतलो सामान्य मनीसूय बी थंयसर पावपाक जाय म्हणून ह्या ट्रेनीचें आयोजन आसा. आमी पळयता की UP गव्हर्मेंट थंयसरले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगीजी हांच्यांनी खूब सुंदर अशी वेवस्था थंयसर केल्या.
काल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे बी काल महाकुंभात स्नान पवित्र असे स्नान करून आयले आणि आमचे खरे म्हणजे वयता त्या सगळ्या गोंयकारांचे भाग्य की तांकां महाकुंभात ह्या स्नान करपा खातीर मेळटले. अशाच पद्दतीची व्यवस्था फुडल्यो 2 ट्रेनी ज्यो आसा ह्यो फुडल्यो 2 ट्रेनी 13 तारीख आणि 21 तारीख हेकाय वचपाचें आयोजन आमी केलां. जेका जेका वचपाचें आहा तेंच्यांनी आमचो जो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो जो नंबर दिला ताजेर तांच्यांनी बी आपलें नांव नोंद करून वचून घेवचें अशें म्हाका दिसता. हांव समेस्ता गोंय सरकाराच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन महाकुंभा खातीर जे सगळे पेडण्या साकून काणकोण पर्यंत जे लोक आज वता तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. जे वता तितके जाणांनी पुराय आपली आपली काळजी घेवची, आपलो सहकारी आहा ताजीय काळजी घेवची, एकत्र रित्या वता म्हणटा उपरांत त्या सगळ्यांची काळजी घेवप हें बी तितकेच आपली जबाबदारी आसा. 200 पॅसेंजर्स यात्री गेल्ले आसात. ही पहिली ट्रेन आसा आणि ही पहिली ट्रेन आयज वतली 8 तारखेर प्रयागराज पावतली. प्रयागराज 8 ते 9 तारीख ते दर्शन घेतले, डुबकी घेतले आणि परत 9 तारखेर रिटर्न जर्नी जातली. सो अश्यो 3 ट्रेनी आतां पर्यंत ऑर्गनायज केल्ले आसा आणि आयज चीफ मिनिस्टरान परत एक फावटी अनाउन्समेंट केल्ले आसा. सगळ्यांक जर उत्साह वाडलो जर जायत अजून आमी ट्रेनी ॲड करतले. सो सगळ्यांक एक संदेश दिल्ले आसा, शुभेच्छा दिल्ली आसा की आपापली तांणी काळजी घेवची. प्रयागराज गेले नंतर एखादे वेळ खूब गर्द्यान भितर हें जावचें ना म्हणून ते टीम लिडर केल्ले आसा. त्या मतदारसंघांतलो एक लिडर करून तांची लोकांची काळजी घेवपाचें हें केल्लें आसा. सो म्हाका दिसता की सादारण 6-7 हजार किंवा कमीत कमी एक 3,000-4,000 लोक वतले. तुमच्या संस्कृतींतलो मोठो सण 144 वर्सांनी येयल्लो आसा आनी प्रत्येकान महाकुंभाक वचचें अशें प्रत्येकाक दिसता. पूण सबंद गोष्टी लक्षात घेतल्या नंतर ते कठीण असतं. वर्सानुवर्स प्रत्येक वर्सा कुंभ येता. ह्या कुंभाक भाग घेवंक शकता लोक. 144 वर्सांनी सुद्धा महाकुंभ जरी आयलो जो कुंभ वर्सानुवर्स येता प्रत्येक कडेन ते प्रत्येकान भाग घेवचो. ती पवित्रताय तातूंतय मेळटा हें लक्षात प्रत्येकान दवरपाक जाय. शेवट समर्थपणे आपल्या संस्कृतीचो प्रसार आनी प्रचार जो करता ताका कांयच कमी ना. आनी त्या खातीरूच लोकांनी ह्या विशीं चड डिस्कशन करचें न्हय. जांकां शक्य आसा तांणी वचपा खातीर आपले परीन त्रास करचो. कारण शेवट धर्म आनी संस्कृती हे प्रत्येक धर्माक जो मनीस जल्मता ताचें काम आसा. आगरवाड्या, चोपड्या आणि पारसे ह्या गावांचो पिनकोड बदलपाचो आशिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ पडला. हाका थळावो आमदार जीत आरोलकर तशेंच थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. आतां अचकीत पिनकोड बदललो जाल्यार लोकांक त्रास जातलो, देखून तो बदलचो न्हय अशी मागणी आमदार जीत आरोलकरान केल्या. चोपडे गांवांनी बोवाळ जाल्लो आसा कित्याक इतली वर्सां जो पिनकोड चलतालो अचानक हे चेंज करता. तांकां जर बेनिफीट जाता जाल्यार तो आमच्या लोकांक त्रास जाता. सो एक पिनकोड जर पोस्ट ऑफिसांतल्यान चेंज जावं म्हणल्यार एंटायर सगळी सिस्टम म्हणजे तेंचे सगळे डॉक्युमेंट्स आनी सगळे प्रत्येक गोष्टी आहात ते चेंज जातले. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी हांवूय तेंच्या ऑफिसरां कडेन उलयना, तेंच्यांनी व्हेरीफाय करता, ट्राय करया म्हणून सांगला. सो तेजेर काम चालू आहा. पूण म्हाजो इतलोच हे जालें ह्यात कित्याक पिनकोडाचो इशू आहा तेंच्यांनी चेंज करपाक फूल ओपोज म्हजो आहा. हांव लोकां वांगडा आसा ते पिनकोड तो पयलींचो आहा तोच आसचो. पण हाव दिस हॅपन तांकां दिसता तांकां ते आपले चिंततात म्हणजे हो पिनकोड शिवोली हेतून घातलो तांकां मॅनेज करपाक इजी पडटलें म्हणून. नाल्यार हे ओवरऑल व्हडले एरिया जाता आनी ती मॅनेज करपाक त्रास जाता अशें तेंच्यांनी सांगलें. हे इजी पडटा पूण तांकां इजी पडटा पूण आमच्या लोकांक त्रास जातलो तो. सो आमच्या लोकांक त्रास जाल्यार आमी करून दिवचे ना. तुमच्या नदरेक म्हाका केन्ना ही खबर हय डेफिनेटली येवन सगळे मेळ्ळे आमचे कडेन डिस्कस केल्या. पंचायतीनूय बॉडीन डिस्कस केला. सगळे रेजोल्युशन्स बीन घेतले. तांकां वचोन मेळ्ळे सगळे आमच्या ते ऑफिसर्स आहा ते पोस्ट ऑफिसान आहा ते. सो रेजोल्युशन ओपोज आमी चेंज करना म्हणून.
पूण जितका इट इज नॉट सो स्मॉल थिंग म्हणटा पत्ते अशें जावंक शकना पिनकोड एका दिसान काय चेंज जायना ना तेंचो प्रोसेस चालू अजून चेंज जावना प्रोसेस चालू हांवें तांकां सांगला ते स्टॉप करा म्हणून आमच्या लोकांक त्रास जातलो ते म्हटलं की गरज पडलेल्या ते पणजी हेडक्वार्टरांनी येतले म्हणून सो तुम्ही त्यांच्या वांगडा आसतले हांव पणजी हेडक्वार्टर उलयला तेंच्या ऑफिसरां कडेन तांकां रिक्वेस्टूय केला हे करूं नाकात म्हणून आमच्या लोकांक त्रास जातलो मया येवपी कोकण रेल्वेच्या स्टेशनाक थळावो आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें येवकार दिलो. मया रेल्वे स्टेशन उबारचें म्हूण लोकांची मागणी आशिल्ली आनी त्या प्रमाण ती पुराय जाल्ल्यान आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें खोस उक्तायली. मया स्टेशन उबारलें जाल्यार फकत मयेकारांकूच न्हय जाल्यार उत्तर गोंयच्या लोकांक ते फायदेशीर थारतले अशें तांचें म्हणणें. सरकारान खासा करून रेल्वे मंत्रालयान जे निर्णय घेतला की लॉंग पेंडींग इश्यू जो आसलो आमचो की मयान एक स्टेशन जावचें म्हणून हो इश्यू सँक्शन जाल्ल्या बद्दल हांव केंद्र सरकाराचे खासा करून रेल्वे मंत्रालयाचे आनी सगळ्यांचे हांव आभार मानूंक सोदता. मयान रेल्वे स्टेशन येवप हे एक आमची डिमांड आसली सगळ्या लोकांची ते फुलफील केल्या बद्दल आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान सुद्दां ताका खूब हेल्प केल्लें आसा. ताका लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक तशेंच आदले आमदार महेशजी अनंत शेट हांच्यांनी जे प्रयत्न केल्या त्या प्रयत्नाक यश येयल्यामुळे तांचेय बी हांव आभार मानता. पूण जागा की डिसायड जाला सध्या जागा ऑलरेडी डिसायड जाल्ली आसली पयलींच डिसायड जाल्ली आसली ती ताचे कडेन प्री ऑक्युपायड असो प्लॉट मयान खंय तुमी सांगू शकता वांगणी म्हणटा तसो तो प्लॉट आसा आनी त्या लागीं थंयसर जर स्टेशन जालें जाल्यार मयाच्या इकॉनॉमीक थोडोसो फरक पडटलो अशें अंदाज आसा. ह्या दृश्टीन नक्कीच मयेकारांक न्हू संपूर्ण नॉर्थ गोवा वासियांक हाजो लाभ जातलो आनी एकंदरीत जी इकॉनॉमिकल ग्रोथ जातली ती सगळ्या गोंयकारांक. चालू आर्थीक वर्सा खातीर तयार केल्ल्या अर्थसंकल्पाक दिवचल पालिका मंडळान मान्यताय दिल्या. वाट्ट 28 कोटी रुपयांची तजवीज करपी अर्थसंकल्प पालिकेन तयार केला. बेरेस्तारा दिवचल पालिका मंडळाची बसका जाली. ह्या बसकेक उपनगराध्यक्ष दीपा पळ हांच्या सयत 11 नगरसेवक हजर आशिल्ले. जी स्पेशल मिटींग आसली ती बजेटीचेर आसली आनी आमी 25-26 साला खातीर 28 कोटीचे बजेट केल्ली आसा तयार केल्ली आसा. तशेंच दुसरो विशय आसलो तो आमचो सोपो म्हणून आमी आतां सोप्याक 10% वाडोवन परत टेंडर काडटले आनी तिसरें आसलें की आमचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट जे आसा तेंच्या वांगडा परत MOU करपाचो म्हणून आमी तेंच्या वांगडा आनी रोखडीच आनी एक मिटींग घेतले आनी फुडें मागीर तो MOU करून थंय आमचे जे गार्बेज प्लांटाचे जे कामगार आसा सुक्या कचऱ्याचे ते तेजें एक्सटेंशन करतले. बजेट बऱ्यापैकी बजेट आसलो आमी सगळो जो विशय आतां सगळो हाताळून तो बजेट घेतलेलो आसा. ते बजेटाक जे विशय येयल्ले पळय ते क्लियर केल्ले आसा आनी हो बजेट आमी ऑलरेडी फायनल केल्लो आसा आयचे मिटिंगेक. तसोच दुसरो पॉयंट आसलो तो आमचो गार्बेज प्लांटा वयलो तेंचे जे आमचो MOU सायन आसा पळय तो MOU सायन करचो म्हणून तेजी आमी कॉपी मागल्या पयलीं MOU सायन करच्या पयलीं आमी ते वाचतले सगळे करतले जशे जशे पॉयंट सांगलेले तांकां ते जर सगळे आसा जाल्यार ते पद्दतीन तो MOU सायन जातलो. म्हणजे ते एक्सटेंशन करता दिसता. एक्सटेंशन करचे आमकां ते दर गार्बेज आमकां ते बरें स्वच्छ आनी सुंदर दिसतली करपाक जाय आनी तशें आमच्या गोंयान आनी अख्खे हितून आमचें नांव येयल्लें आसा गोंयचें आनी दिवचलचें नांव येयल्लें आसा ताका लागून त्या प्लांटाचेर आमकां MOU सायन करूनच तांकां सगळ्यांक ते करचें पडटलें आनी ती वेवस्थीत सगळी अरेंजमेंट करची पडटली. तेन्ना ते गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसा पळय हेकाच आमी तो फुडें काडून परत आसा तसो MOU सायन करून करतले. पूण तो MOU सायन आमी वाचून जे पॉयंट घेतल्या पळय ते क्लियर केल्या उपरांत करतले. आनी तिसरो पॉयंट आसलो पळय तो हेजो आमच्या सोपोचो कलेक्शन आसा पळय ते ऑलरेडी पयलीं आमी जो दिल्लो तोच ताका सगळो फायनल केल्लो आसा. पूण आतां आमी जशें एवरी इयर 2025 ते 26 तेजो आमकां वाडोवपाक जाय तो 10% वाडोवनूच करतले आनी तेजेर कितें बीट जाता ती पळय तो दुसरो कोण येतलो कोण तोच घेतलो तें कांय आयडिया ना पूण 10% वाडोवन हो आमचो जातलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे सरकार मुखेल समस्यांचेर चर्चा करप टाळपाक सोदता हे ह्या गोंय विधानसभेच्या एका दिसाच्या अधिवेशनांतल्यान सिद्ध जाता अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें. हे अधिवेशन फकत घटनात्मक गरजो पुराय करपा खातीर घेतला. गोंयकारांक जॉब स्कॅम जमीन हडप प्रकरणां तशेंच भ्रश्टाचाराचेर जापो जाय अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें.
1 डे सेशन आहा 1 डे सेशनान सिद्ध जाता की प्रमोद सावंताचो सरकार जे कोर इश्यूज आहा ताजे डिस्कशन अवॉइड करूंक शकता आनी ताजे खातीर हें एक ट्रंकेटेड सेशन तांणी घडोवन हाडलें. हें ट्रंकेटेड सेशन घडोवन हाडलां टू मीट द कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट. कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट कितें आसा की 6 म्हयन्यांनी सेशन घेवंक जाय फ्रॉम द प्रिवियस वन. ताजे खातीर ताणें तें सेशन घेतलें. सो इट इज अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन. इट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. गोंयच्या लोकांक उत्तरां जाय. गोंयच्या लोकांक स्कॅमां जी जॉब स्कॅम जाला, लँड ग्रॅब स्कॅम जाला, सगळें करप्शन जें वाडलां ताजेर उत्तरां जाय. आनी हे गोंयच्या लोकांचेर एक दीस इज अ क्रुअल जोक ऑन द पीपल ऑफ गोवा. इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड देरफॉर आय थिंक वन हॅज टू प्रोटेस्ट. स्पिकराची चूक ना हातूंत चूक आसा सिस्टमाची. सिस्टम कसो करता की गव्हर्नर कन्विन्स द सेशन ऑन द एडवायस ऑफ द कॅबिनेट. कॅबिनेटाक सेशन जाल्लेच नाका कित्याक कॅबिनेटाक सगळें अंदाज उरना आनी ताका तांचे प्रश्न विचारलेले नाका. 2 दीस बंद आशिल्ली मडकयची फेरी रोखडीच सुरू करपाचे निर्देश संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिल्ल्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले. मनशांची इंजिनां बंद पडटात जाल्यार फेरीच्या इंजिनांचो कितें भरोसो अशें मंत्री म्हणटा. फेरीचो प्रॉब्लेम जाला म्हाका खबर आसा. हांव उलयलां ऑफिसरां कडेन. प्रॉब्लेम ताका उपाय ना. इंजीन न्हय. इंजीन जर हांगा म्हणजे इंजीन बंद पडटा. फेरीचें बंद पडटा. मनशाचें इंजीन बंद पडटा. फेरीचें इंजीन बंद पडटा. बरी फेरी घालूंक जालो त्या रुटार. बेरेस्तारा रस्त्याचे काम करतना केरये खांडेपार वाठारांतली उदकाची पायपलायन फुटली. हजारांनी लिटर उदक इबाड जाले. उपरांत संबंधीत खात्यान बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त केली. तेवीस जानेवारीक उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा आड गोंय सरकारान दाखल केल्ली नवीन SLP सर्वोच्च न्यायालयान भायर आयली. कालांगूट, कानोळे, हडफोड्या, नागवा आनी पर्रा ह्या ओडिपीच्या वाठारांत खंयच्याय तरेच्या बांदकामाचेर बंदी घालपाचे आदेश न्यायालयान दिल्ले. गोंयाक कॉन्क्रिटाचें रान करूं नाकात अशें न्यायाधीश शर्मा हाणें गोंयची बाजू मांडपी आदोगादाक सांगलें. सुप्रीम कोर्टान आज एक म्हत्वाचो निकाल दिता आसतना गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान दाखल केल्लेले SLP म्हटल्यार स्पेशल लीव पेटिशन हे रद्द केल्लेले आसा. आनी हे पेटिशन गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान घातलेले ते म्हटल्यार हायकोर्टान एक निकाल दिल्लो ते कलंगूट, कांदोळी, आरपोरा, नागोवा आनी पर्रा ह्या 5 गांवांचे ODP कसलेच प्रकारचे बांदकाम करपाक मेळचे ना. थंय मंजुरी दिवंक शकता पूण बांदकाम कसलेच करपाक मेळचे ना. ह्या हायकोर्टाच्या निकालाचेर गोंय गव्हर्मेंटान सुप्रीम कोर्टान SLP दाखल केली ती सुप्रीम कोर्टान रद्द केलेली आसा. याची पार्श्वभूमी म्हटल्यार कलंगूट, कांदोळी, आरपोरा, नागवा आनी पर्रा ह्या 5 गांवांची ODP तयार केल्ली. ही ODP 2 फावटी रद्दय केलेली सरकारान. मागीर परत एकदा ती ODP ओपन करून तेजो झोन चेंजिंग करपाचो प्रयत्न केल्लो. त्याच ह्या मजगती ह्याच्या भितून कितें तरी इलिगलिटीज आसा, बेकायदेशीरपणां आसा हो गोवा फावंडेशनाक अशें दिसलें आनी गोवा फावंडेशनान ह्याच्या बद्दल केस फायल केल्ली हायकोर्टान. आनी हायकोर्टान ही केस बरीच वर्सभर चल्ली आनी फाटल्या जानेवारी म्हयन्यात म्हणजे 23 जानेवारी 2025 ह्या दिसा हायकोर्टान डिस्पोजल करतना एक निर्णय दिल्लो. तो म्हटल्यार ह्या गांवां मदीं कसल्याच प्रकारचे बांदकाम करपाक येवचें ना. तुम्ही जरी मंजुरी दिल्या आसत बांदकामाक तरी बांदकाम कसलेच करपाक येवचें ना. जे आसा ते आसा जैसे थे असो एक निकाल हायकोर्टान दिल्लो. ह्याच निकालाचेर चॅलेंज करपाक गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान SLP दाखल केल्ली. ती SLP आयज सुप्रीम कोर्टान रद्द केलेली आसा. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.